गांव काबार करपी मायनिंग वेवसाय आमकां नाका अशी अणवलपालच्या लोकांची भूमिका आसा। ते खातीर लोकांचो संघर्श चालू आसा। फाटल्या आयतारा कांय थळाव्या लोकांनी गांवांत मूक मोर्चा काडून अणवलपाल पंचायतीक निवेदन दिलां। हे फाटभुंयेर मायनिंग प्रस्नाचेर लोकांचे म्हणणे आयकून घेवपा खातीर दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान अणवलपालच्या लोकांची एक म्हत्वाची बसका आपयल्या। शुक्रारा 27 तारखेर दनपारां 3:30 वरांचेर दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत ही बसका जातली। तशेंच पत्र दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयान अणवलपाल पंचायतीक धाडला। ही मिटींग खरें म्हणजे गांवांत जावपाक जाय। सगळेच लोक थंयसर येतले अशें तूं गृहीत धरूं नाका। कळ्ळें? काही लोकांक खबर आहा, काही लोकांक खबरच ना। कळ्ळें तुका? नोटीस येयला, ज्याच्या कडेन मोबायल आहा तेजेर तेंचे नोटीस डिक्लेअर केल्या म्हणून सगळ्यांकच कळटलें। पयलीं हेच्या पयलीं दवंडी पेटयताले, हांगा सकाळ दवंडी बी पेटयली गेली जायना। पूण तुका सांगचें वैशिश्ट्य म्हणजे गांव जगतलो जाल्यार त्या गांवांत पाणी जाय, सुविधा जायो, सगळें कितें तें जाय। आनी ही जी जमीन हे जो गांव आहा न्हू ते हो डोंगर जो मायनींग डोंगर आहा तेच्या गांव सकयल तेंको ना, फक्त 13 मिटरांक गावतलो, 3 मिटरांक गावतलो। हालींची मिटींग तुमचो डिमांड कितें आसतलो? आमचो गांव जगोंक जायो। गांवांतले लोकच जर हांगासून पलायन जावं लागले तर गांवांची शोभा उरची ना। तुमकां गांवाचो होच डिमांड आसतलो? गांव वाचोंक जावो, परती आमची जमीन गांवकारांची जमीन आहा ती गांवकारांक मेळोंक जाय, अशे खुबशे डिमांड आसा। एक आनी दोनच डिमांड ना। मजगतीं मायनिंग लिजात येवपी मालमत्ते विशीं नोटीशी धाडिल्ल्या लोकांनी उत्तर गोंयच्या अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्या कडेन आपले लेखी म्हणणे मांडला। ह्या प्रस्ना वयली सुनावणी आतां येता त्या 6 फेब्रुवारीक जातली। अणवलपालचे फोमेंतोच्या मायनिंग वाठारांत येवपी कांय फॅमिलींक उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान नोटीसी धाडल्यात। ह्या नोटीशी प्रमाण मंगळारा लोकांनी वकिला वरवीं आपले म्हणणे सादर केला। तो जेन्ना आमकां नोटीस येयल्यो तेचेर आमकां 24 तारीख रिप्लाय दी म्हणून कलेक्टरा आसून येयल्ली नोटीस। तेन्ना आमी ती नोटीस 24 तारीख रिप्लाय दिली, एक एडवोकेट काडून कितें तरी दिली आमी। आनी तेणी मागीर आमकां आतां 6 फेब्रुवारीक पुन्हा आपयल्या। म्हणजे 6 फेब्रुवारीक फुडली सुनावणी जातली? म्हणजे आतां तुमी नोटीस तुमचो रिप्लाय दिलो? हय। तर तुमची मागणी कितें आसा? आमची मागणी इतली आसा की आमची जी जमीन आसा, स्मशान भूमी आसा किंवा देवूळ आहा ते आमच्या लिजाच्या भायर काडा, घरा बी सगळे लिजाच्या भायर काडा। आनी ती जी जमीन आसा ती ओनराक कांयच खबर कळनासतना कितें सांगून नासतना लिजान घातल्या, गव्हर्मेंटान ते लिजाल घातले आनी तांकां दिले। असो म्हणजे तुमचो विरोध आहा? आमचो विरोध आहा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।